기도합니다. Ye moja ugrasa korat A14. Ye moja ugrasa korat I Jezuci adniamanu देव बरी दिसता तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां येवकार दिता. आयज आमी हे मीस जोकी रेव्हेरियानो अफोन्स आनी मिस्टर आनी मिसेस A.V. दास हांच्या ओतम्या पासत हे मीस पेटयलेलें आसा. तर आमी तांचे पासत मागता आनी तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात. कितल्याशा लोकांनी आमचे कडेन मागण्याची विनंती केलेली आसा तांकां आमी ह्या मिसान वांटो घेवच्याक येवकार दिता आनी तांची देसावय मागणी आमी मनांत धरून ह्या मिसान आतां आमी भाग घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी भाग्यवंत ब्लेज धर्मध्यक्ष आनी रक्त साक्षी हाचे फेस्त संभ्रमता. तर सगळ्या संत भक्तांनी आपलें जिवीत आपल्या पासत न्हय पूण जेजूच्या एकवटान तें जियेलें आनी कितलेंय सोंसपाक ते तयार आसलेले. कितें आतां आमकां आमी रोखडींच भियेंता कितें संकश्ट आयलें की ना आमी आंग काडटा पूण त्या वेळार आमी उदीक जेजूक एकवटोन रावंक जाय. ती चिंतना भावना संकश्ट आयिल्ली आसा ती ताची सवय धरूंक जाय. ती धरूंक ना तर आमी ताचे बोगसणे मागया आनी कृपा दी म्हणया. सदांच फुडें कितेंय जालें तर रोखडेंच जेजूच्या एकवटान दवरपाक. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपो दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमचे देवा, भाग्यवंत ब्लाज तुज्या धर्मदक्षा
आनी रक्त साक्षीची परब समरुंबून आमी तुका भेटयता ती मागणी आयकून घे आनी संवसारी जिवितांत पिडे शिडयेंतली आमकां निवारून बऱ्या भलायकेंत तुजी शांती आनी समाधान आमकां दी म्हूण आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. आतां आमी चित दिवन देवाचें उतर आयकुया. हेब्रावांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, पातकाचेर आड झुजतना आजून तुमकां रोगत वारोय पोरयान झुजूंक पडूंक ना. तुमकां आपलीं भुरगीं म्हणून देव तुमचे कोडे उर्बा हाडटोलीं उतरां उलयलो तीं तुमी विसरल्यांत. म्हज्या पुता, सर्वेस्पोर तुज्यो चुकी काडटा तेन्ना तूं ताका चीट दी आनी तो तुका झुपाटी दिता तेन्ना तूं जीव सोडिनाकाय. कित्याक सर्वेस्पोर मोग कोत्ता ताका कास लावन शिक्षण दिता आनी आपलो पूत कसो लेखता ताका शिक्षा दिवन नीट कोत्ता. शिक्षण घेवचे खातीर तुमी सोंसतात. देव तुमकां आपलीं भुरगीं कशीं वागयता. बापायची कास पडून शिक्षण घेवंक नासलेलो कोणूय तरी पूत आसत. कास पडटा त्या वेळार ती कुशालकायची न्हय पूण दुखीची वस्त दिसता. पूण त्या उपरांत असले कास्ती वरवीं बूद शिंकलोलीं मनशां शांतीचीं आनी बऱ्या जिविताचीं फळां भोगूंक पावतात. तर तुमचे काला लांबतले हात वयर उबारात आनी तुमचीं ओसोक जातलीं दोंपणां गोट करात आनी तुमच्या पांयांचीं चाटणां नीट रस्त्यार पडूं दी. अशें कुंटा तो दोंको कातरून उडोवंक पडचें ना पूण आदलें बोल ताका मेळटलें. सगळ्या मनशां कडेन शांतीन भोवूंक आनी पवित्रतायेन जिवंक वावरात. ही पवित्रताय ना जाल्यार कोणाच्यानूच सर्वेस्पराक पळोवंक जायना. देवाची कृपा कोणाकूच मेलो नासतना उरो ना जावं चोत्राय दोरात. तुमचे मोदें कोडसांनीच्यो कोमऱ्यो वाडोवन तुमकां नुकसान हाडिना जावंक जागृत रावात. ना जाल्यार सगळ्यांकूच वसो लागत. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब आपली भोक्ती कोत्तोल्या ताई सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना तान सासनांक सगळीं म्हणुया. आपली भोक्ती कोत्तोल्या ताई सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना तान सासनांक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगळ्या मनान काळजान आनी सोबतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. तुमचो जबाब आपली भोक्ती कोत्तोल्या ताई सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना तान सासनांक. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवालायेन वागयता तसोच सर्वेस्पोर आपली भोक्ती कोत्तोल्यांची दया दोत्ता. आमकां कित्याची रोचल्यान तें तो बेस बरो जाणा आनी फकत धूल माती म्हूण तुका उगडास आसा.
जबाब आपली बोगती कोत्तोला ताय सर्वेस्पराचो मोग तोक्ता सासना तान सासना पूण आपली बोगती कोत्तोल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तोक्ता सासना तान सासना आनी ताचो कोरार सांबाळटोल्या ताय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पाळटोल्या ताय ताची दोया मोया पिणकेचे पिणकेन जबाब आपली बोगती कोत्तोल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तोक्ता सासना तान सासना सगळीं उबी रावया Sorvesporak zoizoi, Sorvesporak zoizoi, Sorvesporak zoizoi, Sorvesporak zoizoi. Jesu munta, मोजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तुमकां ओळखोतां आनी तीं म्हजो पाटलाव कोत्तात Sorvesporak zoizoi, Sorvesporak zoizoi, Sorvesporak zoizoi, Sorvesporak zoizoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजू थंय थावन भायर सरून आपल्या गांवां घरा गेलो आनी ताचे शिशूय ताचे बरोबर गेले आनी सोनवारा पावतोच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकोवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं हे सगळें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असलीं विजमितां घडटात ती कशीं ओ थोवी न्हय गाय मारयेचो पूत जाकोब जुजे जुदास सिमांव हाचो भाव ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय आनी तीं ताचे विशीं घुस्पोतालीं पूण जेजून ताका सांगलें प्रोवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत आपल्याच घोराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्यां दायऱ्यां मदें मान ना आनी थंय कसलेंच विजमीत करूंक ताका मन जायना जालें आनी थोड्यांच वायटाकारांचेर हात दवरून ताणें ताका बरी केली आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें पाकांनी तुका क्रिस्ता भयणीनो आनी भावनो आमी देवाचीं भुरगीं खरीं आनी आमी सगळें बरें कोत्ता खरें पूण आमी विचित्र मनशां केन्नाय हें सगळें पळोवन आमचे मदें एक दुबाव उप्रासता आतां हो दुबाव हिजोतान येता तो दुबाव खूब पाटी देंवचार आमचें सगळें उप्रासता तो कित्याक लागून कित्याक दुबाव आयलो की ना जंयसर बावार्थ आसलोलो तो बावार्थ काडून घेता आनी बावार्थ विरेत आमी जिवंक लागता अविस्वाशी जावंक लागता जेजू म्हणटा तो हें तांचें पळोवन अजाप जाता कशें घडलें देंवचाराचें काम तें आनी एक कितें जाता जेन्ना आमकां कोणूय बरें पळय तें सांगता तें आमी पत्करिना वायट सांगत जाल्यार तें रोखडें पत्करता आमी पूण बरें सांगतात तें आमी नाकारता आनी तांचेर वायटूय करूंक लागता कित्याक हे भाशेन आमी पातकाक आसरो दिता आमचें सगळें तें सांबाळून दवरता हे भाशेन देंवचार खुशाल जाता पूण त्यो दोन वस्तू तर आमी बारकायेन पळयत जाल्यार आमी कितें म्हणून करूंक जाय तर आतां आमी म्हणटले आमी नकळो हे भाशेन ती म्हणटात ना तशें न्हय आमी जाणो कितें करूंक जाय पळय तें
पयले सुवातेर आमी कितें आयकता ताका हाजीर जावंक जाय. कसले हे दुबाव येतात ताका हाजीर जावंक जाय. हे हिंसूत्थान आयलेले आसा. ह्यो देंवचार आसान आयलेले आसात जाल्यार आमी जाणून कितें करूंक जाय पळय तें. पयले सुवातेर ताका हाजीर जावन दुसरे सुवातेर जेजूच्या ताब्यांत ती करूंक जाय. चिंतना, भावना, चाल सगळें दुसऱ्यांचें आनी आमचें तें ताचें सगळें केलें म्हणटकीर कितें जाता. तो ताचेर आशिर्वाद घालता, तें काडून उडयता आनी आमकां पोत्तून सगळें स्पश्टपणी दाखयता आनी आमचो भावार्थ हे भाशेन वाडयता. दुसऱ्यांनी आमकां कितें सांगलें जाल्यार ताकाय आमी हाजीर जावय. कितें म्हणटात ती आमकां, म्हाका कितें जाता, म्हाका तें घेवंकचें दिसना म्हणजे हांव तें नाकारतां. ताका हाजीर जावंक जाय. हें असले स्थितीन आमी जेजू सरचें दवरलें की ना, तो मागीर आमकां स्पश्टपणी दाखोवन आमी तें पत्करूंक लागतले. हांव आतां करूंक जायना पूण सायबा तूं आमकां कृपा दी आनी तुजे कृपेन बरोवन आमी ते भाशेन करूंक लागतले म्हणून आमी मागीर फुडलीं पावलां मारूंक लागता. तरी भशेन आमकां पयले वाचपान दाखयलां एकलो बाप आपल्या पुताक बरी देखीन वागोवंक सोदता पूण पळयात आमी खूब फाटीं ताचें आयकना. तांचे विरुद्ध आमी उलयता, कोत्ता म्हणटात तें हें जाता. आनी आमचे इश्ट पुरायन आमकां कितें बरें सांगीत तर तांचें आमी संपेपणी घेना. वायट सांगीत जाल्यार घेता आमी, बरें तें घेना. म्हणटत हें विचित्रपण आमचें आहा पळय तें आमी सगळें देवाक ओपून दिवया. आनी आमी पळयतले हांव आयच्या सांताच्या जिवितान तो एक दोतोर आसलेलो आनी दोतोराच्या बेसांत आसतना ताचें परिवर्तन जालें. जेजूचो तो पाटलाव करूंक लागलो. पाटलाव करता म्हणून ताचेशी दोतोर आसलेलो न्हय तो, ताका एक दीस एका भुरग्याक हाडलो जाच्या घशान हांगसर ताळ्यान एक निस्त्याचो कांटो तोपलोलो. तो तोडफोडून मोत्तालो. ताका ताचेशी हाडल्या उपरांत दोतोर जावनूय पूण ताणें कितें केलें, मागणें केलें. मागण्या उद्देशी कित्याक दोतोरा कडेन सगळ्यो वस्तू जायना न्हय, ह्या मागण्यांतल्यान ताका बरेंपण जालें. आनी ताका लागून आयच्या दिसा ताच्या नांवांत आमी 2 वाती अश्यो घेता आनी हांगसर लायता, ताळ्याक लायता आनी खूब लोकांक पेकोवणी मेवता. आयज आमच्यान करूंक जायना कित्याक MHA गायडलायन्स आनी सॉप्साक लागून आतां आमी जाणो की आमकां तो तें वायरस आसत जाल्यार दुसऱ्यांक लागत म्हणून आमी करिना. पूण आतां थोडो वेळ आमी हें मनांत दवरया की जेजू ह्या सांताच्या उद्देशी म्हजें सगळें सुद्दां येवन तुमकां असो हात लायता आनी बरो करता. सगळीं जाणां हें आमी मनांतल्या मनांत करून आमकां ही पेकोवणी जोडून घेवया. सगळीं जाणां हात आमचे अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता. जेजू सगळें दवरया आनी अशें कोत्ता आसतना ह्यो वाती आमच्या घोशाक लायतात वो आमच्या ताळ्याक लायतात, गोमटेक लायतात आनी हे भाशेन आमकांय पेकोवणी मेवता. खूब जाणांक थायरॉयड जालेले आसात वो दुसरीं कितें दुयेंसां ताळ्याची. हें सगळें आमकां बरेंपण जेजू आमचें सगळें आसा आनी ह्या सांताच्या विनोतीन आमकां तें बरेंपण घडोवन येवं दी. आनी आमकांच न्हय, जाचे पासत आमी मागता, जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्याय पासत आमी मागया आनी तांकांय ही पेकोवणी मेळो म्हणून तांचे पासतूय आमी मागया. आनी हे भाशेन मागता आसतना आमी सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासून मागया कोरोना व्हायरस आनी आतां वॅक्सिनूय आयलेलें आसा ताचो बरो परिणाम जाल्या पुरो म्हणून. सुरपोतेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवळेन आयकून घे. ह्या अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरान काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे शिरसी येता.
हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हें आतां वॅक्सिनां येयलेलीं आसा, तांचो बरो परिणाम आमच्या लोकांचेर जावच्याक आनी तांकां कोरोना व्हायरसांतली सुटका मेळच्याक आमी तांचे पासत मागया. आनी जीं कोण ह्या दुयेंसान तोडफोडटात तांकां बेगीनच बरेपण फावो जावच्याक आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. C10 Baba Boini Bapak Betong, page 32. Baba Boini Bapak Betong, Bangan Nakarupe Naka. आपल्या खालचा सोवेवो Jesu तुझे कालीस मागता. आयच्या दिसा आकेशिलेन देवा खुशी कोरीस लेगून. मोगान विंगून जिवीत सोडून Jesu तुझे कालीस मागता. Jesu मागता. Kushindita Soglens Moshe Bapak Vopta. Jesu magta. Kushindita Soglens Moshe Bapak Vopta. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर हीं दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमचें सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पवित्रान शासनाच्या देवा, स्वरूपकालीन स्वरूपान जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ब्लाज तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांच्या सोबतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुट परगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी चडूंचे काळज तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बांगयोन बापा आनी फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजे परजडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुजे पती बागेवन झुजे बागेवन दौरून दोत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान आमी सुखली आमची मागणी देसा मनांत दवरया. जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा, जी ह्या वेळार ह्या मिसांत वांटो घेतात आनी ती बरी नात कुडींत मनांत आत्म्यान तांकां सगल्यांक बरेपण फाव जावच्याक आमी आतां जेजूक एकवटोन तांकांय जेजूच्या एकवटान दवरून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरायता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय, जर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुवें दवरून दितांक पडली आनी आतां आमकां सुराजेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 47 D1 आमच्या मोदल्या कोणांक. आमची मोदल्या कोणांक तान लागल्या आत्मो आमचो सुख
जेजूच्या एकवटान आमी आतां आसा तो दोळे धांपून हो एकवट अखंड करच्याक आमी सगळीं ताका एकवटान भितरल्या भितर रावया. के दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावंक आमकां आदार फावो कोत्ताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, दर म्हयन्याचे सयेर सायबाच्या कपेलान हांगसर तनगेली म्हणटत पेट्रोल पंप मेवता. ताचे उपरांत सुमार 200 मिटर वा 300 मिटर दावे वाटेन पळयशात जाल्यार सुपुल्लें एक बरें कपेल आसा. ती आदली आमची कॉलेज सांत पावल जी सायबान भगवान फ्रांसीस शावेरान चलयल्ली. तो थंयसर त्या कपेलान 10 वरांचेर मीस जाता आमचे भाशेन दर म्हयन्याचे 6 तारखेर. तर 6 तारखेर तें थंयसर मीस जातलें ते मनांत दवरात. आनी तें युट्यूबाचेर तुमकां पळोवंकूय मेवतलें. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमचें सगळें आसूं. आनी सर्वोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें गाळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शावेर कडेन मागचें. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटा. आमेन. W24 तूं येताय पेज 276. Oram Bhaktan tu येताय उत्तम जीवा देण्यान येताय भुरग्यांक तुज्या भेटूंक येताय दर्शन तुजें दिवंक येताय. तूं येताय तूं सदांच येताय येताय. तूं सदांच येताय.